रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिबेक उदक सुट्टा. केन्ना एकदां ही अळमी बाजाराक येतात ताची लोक वाट पळयतात. सिजनात किमान एक दोनदा तरी अळमी खावपाक मेळपाक जाय अशें दरेकल्याक दिसता. देखून अळमी विकत घेवपाक लोक घुरी घालतात. सध्या अळम्याचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान ती म्हारग आसात. तरी लेगीत अळम्याक खूब मागणी आसा. सध्या 800 ते 1000 रुपया वांटो आसा. पावस पडलो ना जाल्यार अळमी पिकाचेर अंदू परिणाम जावंक शकता असो अदमास आसा. अळम्याच्या सिजनान केन्ना एकदां अळमी बेगीन येता अशें सगळ्यांक जायत आसता. आयज कारापुरा थोड्या प्रमाणान अळमी येयल्या. वांटो सादारण 800 ते 1000. एका वाट्यान सादारण 30-35 अळमी आसा. अळमी म्हणजे एकदम रुचकर आसता, जी रानानूच जाता, रोवणीचेर अथवा भुसभुशीत मातयेचेर. त्यामुळे खवये जे आसता ते एकदम ती रुचकर लागल्या कारणान आनी स्वादिश्ट असल्या कारणान तेंची वाट पळयत आसता. आनी तांकां स्पेशल असो मसालो करचो पडटा गृहिणीन, आनी ते स्पेशल मसालो घालूनच ती अळमी खावप आसता. सद्या मातसो पावसूय कमी आसा, त्या खातीर म्हाका दिसता ही अळमी रोवणीर फुल्ले आसले दिसता. पूण पावस जर नसता तर अळमी येवंक शकता फुडें. हय, पावस जर मातसो मोठो पडलो जाल्यार आनी मागीर वत पडलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणान अळमी येवपाक शकता. जशी आतां थोड्या प्रमाणान येयला पूण मोठ्या प्रमाणान येता. आनी गोंयांत तर सत्तरी आनी बिचोले तालुक्यान मोठ्या प्रमाणान अळमी येताय आनी ती खपतातूय बी तितकीच फास्ट. कारण मागीर कोण रावलो अळमी घेवपाक जाल्यार ताका ती मेळना. येयल्या पळय न्हू ते आतां आयज दिसता ते हांगा पूण चड म्हारग अळमी. ही अळमी कशी पावस पडोंक ना म्हणून ही अळमी, पूण म्हाका दिसना ही 1000 जर लोकांक परवडपाची ना. सद्या कशी आहा वांटो? सद्या आतां पळय आतां तो 1000 म्हणटा, आतां 800 विकूंक तयार आहा. परवडोंक जाय न्ही सामान्य लोकांक. पूण अळमी परवडपासारकी ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.